नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबावणकर। आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। वेर्णा आयडीसी कडेन भिरांकूळ अपघात। बसीन चडिल्ल्यान 4 जाणांक मरण, 5 जाण जखमी। फुडलो तपास चालू। राज्यात अपघातांचे सत्र सुरूच। बेतोड्या मोटार स्कूटरीच्या धपक्यान तरणाट्याक मरण। दुसरे वटेन धार बांदोड्या ट्रक स्कूटर अपघातात तरणाटी जखमी। जीएमसीतल्या दोतोराक मारपेट। दोगा बायलां आड गुन्यांव नोंद। लायटीच्या कागाळीं खातीर उबारतले सेंट्रलायज कॉलिंग सेंटर, सांगता वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार। गोंयांत वाडट्या गुन्यांवांनी बायलां गुन्यांवकारांचो आंकडो चड। फाटल्या 5 म्हयन्याच्या गुन्यांवांची आंकडेवारी स्पश्ट। लोकसभा वेंचणुकेचो निकाल 4 जूनाक दनपार मेरेन गोंयचे चित्र जातले स्पश्ट। आनी आतां खबरो विस्तारांत। बांबोळेच्या गोंय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलांत वॉर्ड क्रमांक 142 सेवा दिवपी दोतोराक वायट उतरां दिवन मारपेट केल्ल्या प्रकरणांत आक्षे पुलिसांनी दोगा बायलां आड गुन्यांव नोंद केला। 22 तारखेक सांजवेळा 7 वरांचेर बांबोळीच्या गोंय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलांत वॉर्ड क्रमांक 142 सेवा दिवपी दोतोराक वायट उतरां दिवन मारपेट करपाचो प्रकार घडलो। डॉक्टर शुभम प्रभुदेसाय हाणें दाखल केल्ले कागाळी प्रमाण वॉर्ड क्रमांक 142 आपतकालीन सेवा दिता आसतना एका दुयेतीच्या सोयऱ्यांतल्या दोगी बायलांनी दोतोरा कडेन वाद घालून वायट उतरां दिली। हाचे भायर धक्काबुक्की केली। कागाळदाराक सेवा दितना मदीं आडखळ हाडली। हे संबंधी आक्षी पुलिशेन कागाळ दाखल केल्या। हाची दखल घेवन आक्षी पुलीस उपनिरीक्षक स्वप्नील नायक हांणी ह्या बायलां आड गुन्यांव नोंद करून फुडलो तपास सुरू केला। बांबोळे हांगासर बांबोळे जीएमसीत वॉर्ड नंबर 142 हांगासर एका डॉक्टराक मारहाण केली, गाळी सोवल्यो, ताचे उपरांत धक्कामुक्की केली आनी ते डॉक्टराचे जे नांव जावन आसा ते म्हणल्यार शुभम प्रभुदेसाय अशें त्या डॉक्टराचें नांव आसा। आनी डॉक्टरान सोमती आगाशी पुलीस स्टेशन आसा थंयसर तक्रार नोंद केली। ही जी घडणूक आसा ती 22 मे सांजच्या 7 वरांचेर घडणूक घडली। एका पेशंटाक म्हणजे इमर्जन्सी सेवा दितना त्याचे जे नातेवाईक आसा तातूंतले 2 बायलांचेर हो जो आसा तो गुन्हो नोंद केल्लो आसा। आनी ह्या बायलांनी त्या म्हणजे तरुण अशा डॉक्टराक मारहाण केली, गाळी सोवल्यो, मागीर धक्कामुक्की केल्ल्या कारणान आगाशीम पुलीस स्टेशनार त्या डॉक्टरान तक्रार नोंद केल्या। आनी ही जी तक्रार नोंद केली, दोन बायलांचेर ही जी तक्रार आसा ती नोंद केलेली आसा। आनी आगाशीम पुलीस स्टेशना वयले उपनिरीक्षक स्वप्नील नायक हांच्यांनी दोगा त्या बायलांक म्हणजे तांचेर गुन्हो नोंद केलेलो आसा। आनी जी सेक्शन लायल्या ते म्हटल्यार 504, 352, 186 आनी 353 हे जे सेक्शन आसा ते लायलेले आसा आनी तांचो जो गुन्हो आसा तो नोंद केलेलो आसा। फुडली जी इन्व्हेस्टिगेशन आसा ती आगाशीम पुलीस स्टेशन करप चालू आसा। आनी हाचेर अजून कांयच म्हणजे ते बायलांनी त्या डॉक्टराक कित्याक मारली, ही बायलां जी आसा ती म्हापसाची आसा अशी सुद्दां आमकां म्हणजे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या। जाल्यार फुडली जी इन्फॉर्मेशन आसतली किंवा इन्व्हेस्टिगेशन आसतलें ते आमी तुमकां तुमच्या मेरेन पावयतले। फुडली जी अपडेट आसा म्हणजे ही बायलां कोण, ते डॉक्टराक कित्याक मारली, सगळी जी अपडेट आसा आमी तुमच्या मेरेन पावयतली। तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। लायटीच्यो कागाळी सुटाव्यो करपा खातीर राज्यांत सेंट्रलायज कॉलिंग सेंटर रोखडेच सुरू करतले। 4 जाण फोन घेवपाक आनी 4 जाण जाप दिवपाक आसतले। हे कॉलिंग सेंटर 24 वरां सुरू आसतले अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिली। कॉलिंग सेंटरात CCTV लायतले, ताचो एक्सेस थेट आपलो OSD तशेंच CE आनी ACक आसतलो अशें तांणी फुडें उलयतना सांगलें।
राज्यात लायटीची समस्या सुटावो करपाचो एकमेव मार्ग म्हळ्यार अंडरग्राउंड केबलिंग. राज्यात सुमारे 3,500 कोटींची अंडरग्राउंड केबलिंगाची कामां काडल्यात. तातूंतली 60 ते 70% पुराय जावपाच्या वाटेर आसात. तरी पुराय गोंयांत अजून 60% अंडरग्राउंड केबलिंग उरला अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगलें. लोकांचे कागाळी खातीर रोखडेच 24 वरां चालू आसपी सेंट्रलायज कॉलिंग सेंटर सुरू करतले अशेंय मंत्री ढवळीकरान सांगलें. पूण नेचर असो आसा आनी त्या नेचरा फुडें कोणूच कांय करूंक शकना. आतां ह्या एका एकूच उपाय आसा की संबंद गोंयची ST लायन आज पर्यंत पयलींच सांगलां 40% काम आमी आतां घेतलां, पूण जवळ 60% अजून कामाचें बाकी आसा. आनी ही सगळी ST लायन जेन्ना कंप्लीट अंडरग्राउंड जातली तेन्ना ट्रान्सफॉर्मर टू ट्रान्सफॉर्मर लायट वतली. तो एकूच उपाय अंडरग्राउंड केबलिंग, पयलीं ST आनी टप्प्याटप्प्यान LT. त्या शिवाय हे उपाय ताका कांय ना. ओके. आनी अशी कंप्लेंट चडशी लोक म्हणटा की जे इलेक्ट्रिसिटीचे फोन नंबर आसता ते फोन केलेलो फोन कोण घेना. पयलींच सांगलां की आमचे जे कॉल सेंटर आसा ते इतले दीस CCTV कॅमेरा हाचे पयलीं 3-4 वर्सां पयलीं आशिल्ले, पूण कोणी तरी ते काडून गेले. आतां हांवें नवीन CCTV कॅमेरा घालपाक लायल्या. 4 जाण कॉल घेवपाक आनी 4 जाण आन्सर दिवपाक बसोवपाचें धरता. आनी ही डे नायट ड्युटी आसतली. आनी ते CCTV कॅमेरा जे कितें आमी थंय कितें करता पळय ते कनेक्टेड टू माय OSD चीफ इंजिनियर आनी सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर आसतले. आनी हे सेंट्रलायज आसतलो कॉल सेंटर. सेंट्रलायज जाता थंयच्यान मागीर इन्स्ट्रक्शन वतली. तालुका. त्या शिवाय हांवें अशें सांगलां की आमची जी सायट आसा ताचेर एक्झिक्युटीव इंजिनियराचे सगळ्यांचे WhatsApp नंबर दिवपाचे आनी तांकां फक्त SMS घालपाचो. SMS आयले बरोबर तांणी फुडें वचपाचें. ओके. अशें एक तरेन. ओके. सो तुमी म्हणटा की हेजेर उपाय एक म्हणजे अंडरग्राउंड केबलिंगूच. सामको आनी तो सद्या अंडरग्राउंड केबलिंग कशें कितें. जवळ आमी आज बसून 3,500 कोटीची कामां काडल्या. तातूंत जवळ जवळ 60-70% कामां आमची कंप्लीट जाल्यात. पूण अजून 60% कामां संबंद गोंयांत काडपाचीच आसा. ती काडल्या नंतरूच हेचेर खरी हे वाच्यता. आनी तमनाराचो स्टेटस तुमी सांगलो. स्टेटस आमी सगळो दिल्लो आसा. सनमाराचो प्रोजेक्ट जरी कर्नाटक गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटा ओपोज करता, फुडें कितें जातलें हांव नकळो. पूण जें इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयांत जाता तें इन्फ्रास्ट्रक्चर खूब कोटीचें आसा आनी ते सगळे पयशे गोवा गव्हर्मेंटाक ताचो फायदो जातलो. आनी आमकां जेन्ना वीज जाय आज विजेची गरज वाडत आसा आनी जेन्ना जेन्ना आमकां वीज जाय ते वेस्टर्न ग्रिडांतल्यान आमकां घेवपाक मेळटा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. बेतोड्या बायपास रस्त्याचेर मोटारीचो धपको स्कुटरीक बसून जाल्ल्या अपघातात एका अनवळखी तरणाट्याक मरण आयलें. ह्याच अपघातात आशीत मकबूल मुजावर पिराय 20 वर्सां झरीवाडो वास्को हो तरणाटो गंभीर जखमी जालो. दुसरे वटेन उसगांवां ट्रकान स्कुटरीक धपको दिल्ल्यान स्कुटर चालक उन्नती गावडे हे तरणाटे जखमी जाले. अदीक उपचारा खातीर तांकां गोमेकोत दाखल केले. दोन कंटेनर वताले, स्कॉडा मुखावले वताली. तो आयलो आनी डायरेक्ट स्ट्रेट गेलो आनी तो मुखावले येतालो न्हू. तेणी डायरेक्ट थंय धक्को मारलो तो एका 50 मिटराचेर ओडून हांगा हाडलो. एम्बुलन्स येवपाक लेट जालो खूब. कितलो टायम काडलो एम्बुलन्स. एम्बुलन्सान अर्दवर 45 मिनिट तरी काडली एम्बुलन्स. मागीर पुलिसे गाडी येयली. मागीर पुलिसे गाडयेन तो इंजर्ड एक पांय मोडलेलो ताका पुलिसे गाडयेन घातलो आमी उबारून एम्बुलन्सान घालून. हांगासर सिग्नल बी कांयच ना. रोड ना कांय ना. आतां डायवर्शन करता ते आतां डांबर घालता म्हणल्यार दोनी वटेन कांयच ना. हांगाय कोण उबे नासले आनी थंय कोणूय ना. ट्रॅफिक पुलीस नासले. कोणूच ना. ट्रॅफिक कोणूय इन्फॉर्मूच करूंक ना खंय न्हू तेंच्यांनी. आनी तेंचेय मनीस ना न्ही हांगा. जाल्यार हांगा डायवर्शन आसलें ते सायडीक सरताले न्हू. एक्सिडेंट जावचो नासलो कोणी आसलेले जाल्यार. कोणूच ना न्ही हांगासर. ताका लागून चड जालें तें. पयली चूक आसा हांगा नॅशनल हायवेची. तेंच्यांनी येदे व्हडलें कन्स्ट्रक्शन जर घेता त्या रोडाचें
जाल्यार ते डायव्हर्शन जाल्यार ते सायनबोर्ड मारपाचे आशिल्ले, एक सुद्दां सायनबोर्ड ना. इंजिनान म्हाका हांगा दाखोवचो सायनबोर्ड खंय आसा तो. फ्रॉम दॅट पॉयंट टू दीस पॉयंट जवळ 2 किलोमिटर एक सुद्दां सायनबोर्ड ना. लोकांनी मनाक मात्र अशें वचपाचें. रस्तो पळय जेन्ना काम सुरू जालां हय. पळय, कितले फेटल जाले हांगासर आतां पर्यंत अंदाज? हांगा ह्याच 5-6 म्हयन्या भितर एक जाले ना 3-4 तरी जाल्या. 3-4 फेटल जाले. हय 3-4 तरी फाटी आसा न्ही ते पळय ते शॉक येवन मेलो ते सुद्दां इटूच पास तो. पण तरी सरकारान कांयच अजून पावलां उचलूंक ना की ना कांयच सुरू ना. बोर्ड लावपाचे, लायट कांयच ना. घालपाचे. टोटल नेग्लिजन्स चल्लेलो आसा आनी हायवे आतां वाडयता ते सुद्दां खंयचे चुकीचे पद्दतीन टोटल भयला असो आसा. ज्या जाग्यार स्कोप आसा पळय स्ट्रेटनिंग करपाक थंय स्ट्रेटनिंग तेंच्यांनी केल्लो ना. तुमी जर फाल्यां दिसाचे येयले न्ही हांव तुमकां दाखोवंक शकता. गरजे भायर हिल कटींग केल्लें आसा. तुमी सहकारी प्लांटेशन पळयता आसतले. रोडाचो अलायनमेंट आसा पळय न्ही तो लेफ्टाक आसा आनी हेंच्यांनी हिल कटींग 100 मिटर केला रायटाक केला. कोणाच्या फायद्या लागून केला? ट्रक पार्किंगा लागून केला. कितें थंय सुद्दां ट्रक पार्किंगा लागून कितलेशे एक्सिडंट जाले तुमकां खबरूच आसा. कितें आनी दुसरें ट्रक पार्किंग हांगा फूल स्ट्रेसाचेर जाता पळय न्ही तें बंद जावपा जाय. काल हांगा दिसपट्टे 2 एक्सिडेंटान 2 जाणांक जीव वगडोवचो पडलो आनी आयज सांज वेळार 6:30 वरांच्या सुमाराक बेतोडा जंक्शन जे आसा खांडेपार म्हणजे सहकारी पंपा कडल्यान तो बेतोडा रस्तो गेला थंय एक एक्सिडेंट जाल्ल्या कारणान एका 4 व्हिलर स्कॉडा कार आनी एक 2 व्हिलर तेंच्या मदीं एक्सिडेंट जावन 2 जण गंभीर जखमी जाले. तांकां जेन्ना हॉस्पिटलान उपचारा खातीर व्हेले तातूंतल्या एकट्याचो जीव गेल्लो आसा आनी दुसरो जो आसा ताका गंभीर दुखापत जाला, ताचो पांय फ्रॅक्चर जाला आनी ताका सद्या GMCन अदीक उपचारा खातीर दाखल केल्लो आसा. हे अशें जंक्शन आसा हांगा रस्त्याचें काम चालू आसा, खूब तेंप जालो काम चालू आसा. थंय लायटी वेवस्थीत पेटना. हेच्या पयलीं हांगा खुबशे एक्सिडेंट जाले. हांगा प्लस डायव्हर्जन केल्लें आशिल्ल्या कारणान स्कुटर चालक तशेंच बाकीच्या हेर वाहन चालकांचो घोळ जाता. हांगा खुबशे अपघात घडलेले आसा. रातीच्या वेळार थंय पुलीस बंदोबस्त आसना, लायटी नाशिल्ल्यान लोकांक गाडयांचो आनी रस्त्याचो अदमास येना. थळाव्या लोकांनी वेळोवेळी मागणी केल्या की हांगा रस्त्याचेर लायटी घालच्यो, तशेंच कितें तरी प्रोविजन करचें सो दॅट अपघात जावचे न्हू. पूण अजून मेरेन कोणें तेची दखल घेतलेली ना. आयज हीच बेदखल जाल्ल्या कारणान, ही दखल न घेतलेल्या कारणान आयज एका भुरग्याक आपलो जीव वगडावचो पडला. फोंडें पुलीस स्थानकाच्या हद्दीत उसगांव वाठारांत आज आनी एक अपघात जावन सांजचो 5:30च्या सुमाराक अपघात जावन उन्नती गावडे हे 72 तरणाटे चली गंभीर जखमी जाले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण उन्नती हे आपल्या मोटरसायकलीन धारबांदोडेचे दिकेन वताले. त्याच्या फाटल्यान येवपी टिप्पर ट्रक जो धारबांदोडेच्या दिकेन वतालो ते टिप्पर ट्रकान ताका फाटल्यांतल्यान धडक दिली आनी कांय अंतर मेरेन ताका फरफटत व्हेलें. सध्या उन्नती हाचेर गोमेकोत उपचार सुरू आसा. उपजिल्हा हॉस्पिटलांतल्यान ताका बांबोळे शिफ्ट केल्लें आसा, ताचेर उपचार सुरू आसा. फोंडें पुलिसांनी ह्या प्रकरणात तपास चालू केला. फुडलो तपास चालू आसा. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान हांव शेखर नायक. मडगांवच्या मास्टर प्लॅनाचो आराखडो हो एक घोटाळो आशिल्ल्याचो सणसणीत आरोप शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावयो कुतिनोन केला. मास्टर प्लॅनाचें कॉन्ट्रॅक्ट फेब्रुवारी 2023 सोंपलें अशें आसूनय कंपनीन आपलें काम चालू दवरलां. कॉन्ट्रॅक्ट सोंपले उपरांत कंपनी कशी काम करपाक शकता असो प्रश्न सावयन उपरासला. दुसरे वटेन सुडाच्या कोतान खंय मास्टर प्लॅनाचें काम आजुनूय सुरू आसा. मडगांवचो मास्टर प्लॅन तयार करतना लोकांक विश्वासान घेवंक ना, फक्त बिल्डर लॉबीक फायदो करून दिवपा खातीर हो प्लॅन तयार केल्ल्याचें सावयो सांगता. जो मडगांव मास्टर प्लॅन हे जे प्रकरण चालू आसा त्या मुद्द्याचेर आमी ह्या मास्टर प्लॅनाचेर कंटिन्युअसली आमी फॉलोअप करीत आसा. जाय ते भशेन आमी इन्फॉर्मेशन घेयत आसा त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटांतल्यान. आनी आतां आमकां 2 दीस आदी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आहा फ्रॉम सुडा. हो मास्टर प्लॅन प्रिपेरेशन चलता तो थ्रू सुडा. आनीक सुडा सांगता की एक टेंडर केल्लो फॉर ड्रॉइंग मास्टर प्लॅन फॉर 3 सिटीज फोंडा, वाळपय आनी मारगांव. दार बंद करता. आनीक ह्या एस्टिमेट टोटल कॉस्ट वॉज अराउंड 2.3 crores टोटल फॉर ड्रॉइंग मास्टर प्लॅन ऑफ फोंडा, मारगांव एंड वाळपय इन्क्लुडिंग GST. आतां जेन्ना आमी वर्क ऑर्डर पळयता जाल्यार हो वर्क ऑर्डर जो दिल्लो तो स्टुडिओ पॉड डिझायन प्रायव्हेट लिमिटेडाक दिल्लो ऑन 5th of August 2022. आनीक एज पर द कॉन्ट्रॅक्ट ताका 5th of August 2022 काम सुरवात करपाक जाय आशिल्लें. आनी डेट ऑफ कंप्लिशन दिल्लो 4th of February 2023. ह्या दिसा भितर तेणी प्लॅन्स कंप्लीट करून सबमीट करपाक जाय आशिल्ले टू सुडा. पूण आतां आमकां दिसून येता की हे जे
प्लॅनिंग चालू आसा. आमी इन्फॉर्मेशन मागिल्लें, व्हेरी स्पेसिफीक पॉयंट्स आमी मागिल्ले. थंय जी सुद्दां म्हणटा द प्लॅन इज नॉट कंप्लिटेड. मागीर म्हणला आमी इन इव्हेंट दॅट द मास्टर प्लॅन इज स्टील इन प्रोग्रेस, then the schedule, that is date, time, venue for public presentation prior to the finalization of the plan. Ang म्हणटा that the master plan is still under preparation. Contract expired झाला on February, 4th February. म्हणल्यार 4th February एक्सपायर झाला कॉन्ट्रॅक्ट तांचो आणि ते 7 February ते इनपुट्स घेवपाक तयार करतात. म्हणल्यार they were working, they are still working on a contract that has expired. गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी दिसान दीस वाड जायत आसा. फाटल्या 5 म्हयन्यांत 5 खून, 27 लैंगीक अत्याचाराच्यो घडणुक्यो जाल्यार 17 विनयभंगाचे प्रकार उक्ताडार आयल्यात. त्या भायर 29 अपहरणाच्यो केशी घडल्यात. जाल्यार बायलां आनी भुरग्यांच्या विरोधात 79 वेगवेगळ्या गुन्यांवांच्यो केशी नोंद जाल्या. पळयात खाशेलो रिपोर्ट. एका बायलेन शिकेरी हॉटेलात आपल्या 4 वर्साच्या भुरग्याक जिवेशी मारले आणि ताची कूड एका बॅगात भरून दवरली. ही घडणूक ताजी आसतना बाणावले अनैतीक संबंधांतल्यान एका बायलेन आपलो मोगी सूरज मायागिरी हाका घेवन आपल्या घोवाचो कांटो काडिल्लो. निमाणे कडेन कोलवा पुलिशेन दोगांय दुबावितांक अटक केल्ली. उपरांत मार्रा पिळण वाठारांतल्या हॉरिझन्स आजुरा प्रकल्पांतल्या कांय विलांचो धनी निम्स धिल्लोन हाची कूड ताच्या एका विलान सापडिल्ली आनी ह्या गुन्यांवांत लेगीत बायलेचो आस्पाव आशिल्लो. देखून बायलांची गुन्यांवाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा अशें स्पश्ट दिसून येता. 1 जानेवारी ते आज मेरेन म्हणजे 5 म्हयन्याच्या कालावधी भितर गोंय राज्या भितर महिलांचेर अत्याचार जावपी प्रकरणां भितर वाड जायत आसा. ह्याच कालावधींत गोंय राज्यांत 4 महिलांचे खून जाल्ले आसात, जाल्यार 1 बालिकेचो खून जाल्लो आसा. एकूण 29 अपहरणाची प्रकरणां नोंद जाल्ली आसात, 17 लैंगीक अत्याचाराची प्रकरणां नोंद जाल्ली आसात, जाल्यार 27 रेपाची प्रकरणां नोंद जाल्ली आसात. ह्याच बरोबर 2 खुनी हल्ले हाची प्रकरणांय नोंद जाल्ली आसात. एकूणच जर आमी पळयलें जाल्यार बायलां आनी धाकलीं भुरग्यां हांचेर जावपी अत्याचाराची 79 प्रकरणां राज्यांत नोंद जाल्लीं आसात. इतलेंच न्ही जाल्यार एक वटेच्यान आमी ही आंकडेवारी दाखयतात की बायलांचेर अत्याचाराची प्रकरणांक वाड जाता, पूण अशे 3 प्रकरणां जी घडिल्लीं आसात जातूंत भितर बायलांचो आस्पाव आसा. म्हणजे गुन्हे जे घडिल्ले आसात तातूंत भितर बायलांचो आस्पाव आसा आनी हे 3 गुन्हे जे आसात ते खुनाचे. सगळ्यांत पयलीं जो खुनाचो गुन्हो नोंद जाल्लो तो 8 जानेवारीक म्हणजे आंगार काटो हाडपी आनी मनीसपणाचेर काळीम फासपी असो. तातूंत भितर जेन्ना कांदोळीच्या हॉटेलाक सुचेना सेठ हिणें आपल्या चल्याचो खून केलो आनी ताका बॅगेन घालून व्हरताली तेन्ना तिका वाटेर गोवाच्यान भायर पावली तेन्ना तिका धरलो. हो खुनाचें प्रकरण नोंद जालें. ताज्या नंतर 4 फेब्रुवारीक पर्वरी भितर एक हॉटेलियर नरोत्तम धिल्लोन हाका प्लॅन करून मारलो आनी तातूंत भितरय एक बायलेचो आस्पाव आशिल्लो. ताजे नंतर जें 3रे प्रकरण आसा तें म्हणजे 24 मार्चाक नोंद जालें. तातूंत भितर पेडा बाणावले हांगा रावपी विश्वनाथ सिंदल हाचो ताच्या बायलेनच ताच्या प्रियकराक घेवन खून केलो. अशीं ही 3 प्रकरणां नोंद जाल्लीं आसात. म्हणजे एकूणच जर आमी पळयलें जाल्यार महिलांचेर जावपी अत्याचाराची प्रमाणाकय वाड जाल्ली आसा आनी महिलांचो गुन्ह्या भितर सहभाग हातूंकय वाड जाल्ली आसा. ही खूब चिंतेची गजाल आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकणेकार. गोंयांत 2 लोकसभा सिटां खातीर 7 मेक जाल्ल्या वेंचणुकेच्या मतदानात 75 हुंपली. आतां सगळ्यांक उमळशीक लागल्या ती मतमेजणेची. 4 जुनाक पणजे आनी मडगांव केंद्रांनी मतमेजणी जावपाची आसा. दनपार मेरेन 2 सिटांचो निकाल जाहीर करतले अशी माहिती मुख्य वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मान दिली.
फोंड्यांत 2 लोकसभा सिटां खातीर 7 मे दिसा जाल्ल्या मतदानाची मतमेजणी 4 जुनाक पणजी आनी मडगांव मतमेजणी केंद्रांनी जावपाची आसा. दोनूय लोकसभा सिटांचो निकाल दनपरां 12 म्हळ्यार येवपाची अपेक्षा आसा. आमचो प्रयत्न दोनूय निकाल जाता तितले बेगीन जाहीर करपाचो आसतलो अशें मुख्य वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मा हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. In center we have different counting halls, and in every counting hall the number of tables are from 7 to 14. In some counting hall we have 7, somewhere 8, 9. So maybe in some counting halls we need more number of rounds, whereas in some other we need less number of rounds. But overall we are hopeful of getting results by the afternoon. So around lunchtime now we will be able to see clearly about the results. So this is general trend in Goa, and as you know from the past history also, up to 12 or after 12 means up to 1 or 1:30 we will be able to announce the results in both the districts. मतमेजणी बरे भशेन पुराय करपाक आमची सगळी तयारी जाल्या. आता फक्त भारतीय वेंचणूक आयोगा कडल्यान कांय अप्रुव्हल येवपाची आसा जी 1-2 दिसांनी येतली अशें रमेश वर्मा हांणी ह्या वेळार सांगलें. Ready, and I would already discussed with both the DOs, because the counting is the major responsibility of both the DOs. We have to supervise all the exercise there. I personally visited the one counting center up north, and in a day or two I'm going to south also. We are fully ready with all our security arrangements, 3-layer security, CCTV arrangements are there. Our counting teams are ready, micro observers are in place, the teams are fully trained by both the DOs. And we have received our approvals. Further, we are sending again some proposals to ECI to get approval. And we are hopeful of getting all our approvals in a day or two. So by this, I can say that, okay, we are fully ready. And we have tried our best to get results on the day of counting as early as possible, because definitely people will eager to know about their future representatives for both the districts. So this is our responsibility also to give better results with better preparation. So this is our responsibility, and our teams are ready to do this work on 4th. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायक. 25 मे हो गोयच्या आदिवासी समाजा खातीर महत्वाचो दीस. ह्याच दिसा 2011 बाळी उठाच्या आंदोलनात न्याय हक्का खातीरचे संघर्शात आदिवासी समाजातल्या दोगा तरणाट्यांक मरण आयलें. ह्या दिसा उठा संघटना प्रेरणा दिसा निमतान फोंड्या कार्यावळ जाली. मात आदिवासी फुडारी तवडकार आनी गावडे हे दोगांची तोंडां ह्याय दिसा दोन कडेन. पळोवया खासा रिपोर्ट. 25 मे 2011 हो दीस आदिवासी समाज केन्नाच विसरपाक शकना. राजकीय आरक्षण आणि हेर मागण्यां खातीर बाळ्ळी जाल्ल्या आंदोलनात आदिवासी समाजाच्या दोग तरणाट्यांक जीव वगडावचो पडिल्लो. मंगेश गांवकार आणि दिलीप वेळीप ह्या दोग तरणाट्यांच्या बलिदानाचो दीस उठा प्रेरणा दीस म्हणून मनयता. हे निमतान फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात प्रेरणा दिसाचे आयोजन केल्ले. ह्या वेळार आमदार गणेश गांवकार, प्रकाश वेळीप आणि मंत्री गोविंद गावडे हाजीर आशिल्ले. एक लक्षात दवरा की त्या स्टेटसाचेर आपल्याक जो फायदो मेळ्ळा त्या फायद्याचो उपयोग दुसऱ्या कोणाचो लागून करतले अशा पद्दतीची भावना जर समाज आमच्या भितर दवरली जाय. आनी तो चार्टर ऑफ सिटीजन चार्टराचो पुस्तक बघितले चडशे जास्तीत जास्त स्किमीचो उपयोग करपाक शकले जाय जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या मंगेशाक आनी दिलीपाक जे पळय आर्ग उठ्यांक तेजे चीज जाल्यार म्हाका दिसतालें. वेगवेगळे पक्षां आसूं, वेगवेगळे राजकारणाच्या स्टेजीर आसूं, पूण एकच गोश्ट लक्षात दवरा की समाज म्हणून जेन्ना पळय प्रश्न येतलो तेन्ना सगळे एकटेन उबे रावा आनी आमकां जाय ते आमी स्वता पडून घेवया. आमचे जे अधिकार मेळपाचे अजूनय मेळनात. अजूनय आमकां आनीक परत परत आंदोलन करपाची पाळी येवपाची आसा की खंय तरी खंत येता. म्हणून सरकाराक सुद्दां आमकां सांगपाचें आसा, ज्या खात्याचे मंत्री आसात तांणी ह्यो योजना आयकून घेवपा खातीर येणाऱ्या कार्यक्रमाक नैतिक अधिकार आसा. फुडल्या वर्सा प्रेरणा दिसा पयलीं आदिवासी समाजाच्यो सगळ्यो मागण्यो मान्य करच्यो, नाजाल्यार परतून एकदा संघर्षाची तयारी दवरची, मंत्री गोविंद गावडेन आपल्याच सरकाराक शिटकावणी दिल्या. प्रेरणा दिसा निमतान आयोजित कार्यावळीत मंत्री गावडे उलयतालो. प्रत्येक पावला पावलाचेर
हे सगळे काही गोष्टी डोळ्यांमुखार हाडिल्ल्या आसात तरी आसतना निकाल मेळना हांवूय सरकारान मंत्री आसा, म्हजे कडेन खातीं आसा, पण प्रत्येक गोष्ट सरकारातलो मंत्रीच करतलो हेचेर न अवलंबून रावपाक आपली जबाबदारी कितें आसा आनी आपूण सरकाराकडून हे काम कशें करून घेतलो ही त्या फुडाऱ्याची आनी मुखेल्याची जबाबदारी जावन आसा. आनी हे जर आमी करपाक जर शकले ना, म्हाका दिसता हो प्रेरणा दिन जो आहा पळय म्हाका आज म्हणचें दिसता की सरकारी पातळीचेर तो सेवे ऑब्जर्व करून कितें मेळोवपाचें आसा. आमच्यो समस्या ह्या अनुसूचित जमातीच्यो रणगाड्याचेर प्रत्येक प्रेरणा घेण्याच्या निमित्तान जर आमकां जर परत वावरंवर त्या प्रकाश वेटात जर माणसे जर पडले तर म्हाका दिसता प्रेरणा दिन सरकाराच्या बरोबर म्हणून काय करता. पुढच्या वर्षीचा 2025चा जो प्रेरणा दिन जर आहे त्याच्या पूर्वी ह्या सगळ्या गोष्टी आज खात्यानं आणि सरकारनं ठसाच लावायला पाहिजे. ही आमची आजच्या या सभेतून शिटकावणी आहे. आणि खात्याचे संचालक आहे, उपसंचालक आहे, सगळे कर्मचारी आहेत, न आम्हाला कारण सांगता त्यावर कारण मीमांसा करून या समाजाला न्याय हक्क लढण्यासाठी प्रवृत्त करू नका, तर त्यांना तुमच्या शाबासकी देण्यासाठी तुम्ही तो दिवस निर्माण करा. एवढंच मी या मंचावरून तुम्हाला सांगू इच्छितो. दुसरे वटेन आदिवासी समाजाचो आनीक एक खडेगाठ फुडारी तशेंच सभापती रमेश तवडकरान काणकोणा संकल्प दीस कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. म्हणजे बिरसा मुंडा तर आज संबंध देश म्हणजे ताका देवत्व प्राप्त म्हणजे झारखंडातले आज गोंयांत संबंध देश ताका देवत्व म्हणजे बिरसा मुंडा धरती आबा असं धरून म्हाका दिली होता की त्या वेळेचे ते काम केले ती प्रेरणा घेऊन अनेक जण फुडें गेले. आज आमच्या भितरलोच जर मुकेश गांवकर आसा ह्या संस्थे खातीर आदर्श संघ खातीर आज आदर्श संघ खूब मोठो म्हणजे हाज्या फुडें आसा न्ही तो भरभराटी करता आसा न्ही त्या वेळेचेर मंगेश गांवकर याद दिवशी आमी बलराम शिक्षण संस्था फुडें वता आसतना मंगेश गांवकाराची याद दिवशी आमी फुडें वचून ही आमची ताकद आसा. आनी ती ताकद आसा आज सुदैवान जे आसा हांव ट्रायबल कम्युनिटी आसून सुद्दां संबंध गोवा पण आसा नॉन ट्रायबल लोकांक तुमकां एक्सेप्ट आनी आज श्रमदान कल्चर आसा केवळ मी ट्रायबल कम्युनिटी करना की आज कितलेशेच कार्यकर्ते कितलेशेच लोक आसा आमकां आपण म्हणटा सर आमकां तुजे कडेन अपेक्षा आसा की आमच्या गांवा खातीर एखादें घर बांदपाची अपेक्षा आसा आनी ते आज फुडें वता. त्यामुळे आज खऱ्या दिसा सेलिब्रेट करता आसतना की आमी कांय गजाली खातीर संकल्पां घेवपाक म्हणून आयच्या म्हत्वाच्या दिसा आदिवासी समाजाचे फुडारी मंत्री गोविंद गावडे आणि सभापती रमेश तवडकार एका माचयेर दिसले नात. हे निमतान दोगांय मदीं आशिल्ले गॅर परतून एकदा उक्ताडार आयले. ह्या दोगांय मदले मतभेद समाजाक तारक थरतले की मारक हाचो नियाळ समाजानूच घेवचो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. An Institute of Hotel Management and Catering Technology. Admissions open with 100% job guarantee in Goa, India. Overseas degree diploma certificate courses in hotel management. He's the chairman and the chief executive of ANN Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa. He's here with us, most popularly known for and as a Dr. A.N. Nagwekarji, the pride of Goa. It's a huge honor, sir, to have Dr. Anand Rao Nagwekarji here with us. Nova Cidade Commercial Complex S1 Building. Alto Porvorim. Bardes Goa. Contact 9326114919.
गोंया सयत हेर अस्तंत किनारपट्टे वेल्या राज्यांनी 1 जून साकून 61 दिसांची नुस्तेमारी बंदी अंमलात